विसव उपरांत तुमकां येवकार। लोकवस्ते कडल्यान सुमार 7 ते 8 किलोमीटर अंतराचेर झाडांनी हांगा फाटली 14 वर्सां कांय भक्तांनी मेळून शिवरात्रा सुरू केल्ली आनी करता करता आतां ह्या वाठारांत भक्तांची गर्दी वर्सान वर्स वाडत आसा। लोक श्रद्धेन हांगा चलत देवाच्या दर्शनाक वता। आरडीएक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। सर हे झाडांनी अशें म्हणटा आनी न्हंयचे पलतडी गेलो त्या अर्दान की पेडांनी म्हणून एक गांव आसा थंयसर जे देवस्थान आसा कोण बेताळाचे लिंग इतले बेताळाची मूर्ती इतली आसा इतली हायटीन आनी निव्वळ आसा अजून पण मोड तर तसली कितें जावंक ना। थंय घराना थंय अशेंच रान जाल्लें आसा। आदी हांगा गांव आशिल्लो आदी हांगा गांव आशिल्लो कितलेशे म्हणजे अजून कोणाक खबर ना खंयचे पिळगेर आशिल्लो तो कितली वर्सां जाली साधारण कितकी वर्सां 700-800 वर्सां जातली तितली हिस्ट्री खबर ना। जशें आमी अपेक्षा करताले की आमकां एक ह्या वर्सा 100 लोक येतले पण आतां अपेक्षे भायर हांगासर ह्या जितली एरिया ही क्लिनींग केल्ली दिसता ती आमकां हांगासर बसपाक जागो पावना। हो म्हणटा फूल भरता हो भरता हें भरता। एक आमी हांगासर नाटक करता दशावतारी की लोकांक एंटरटेनमेंट म्हणून तसो सांस्कृतीक कार्यक्रम जाता हांगासर दिंडी येता म्हणजे मिक्स आसा सालेले होणा सावड्डे कुडशें मागीर धारकांड दाबोस हे गांवांतले मिक्स लोक येता आनी खर्चान हांगासर दिंडी करता म्हणजे तेंचे दिंडीचो लोक जवळ जवळ एक 80-90 लोक आसा। फूल 70 म्हटल्यार जाता चडशे 70चे म्हणजे घराक एक असो म्हटल्यार ह्या गांव जे आसा उस्तें म्हण धावें म्हण मागीर सोनाळ म्हण कुडशें म्हण सावड्डें कुमठळ करंजोळ मागीर शीर वेळगें जशी पब्लिसिटी जाता आयज हेजे सारको कोण तरी येता म्हाज्या वांगडा आनी तो म्हणटा कितें आरे थंय शिवरात्रा बरी जाता तो आनीक दोगां वांगडा म्हणजे पब्लिसिटी अशी आमी पेपरार केन्ना घालूंक ना न्यूज केन्ना करूंक ना पण फक्त तोंडी आमचे एका इतले जावन आयज आमचे कडेन कमीत कमी 1000-1500 लोक येता। ह्या देवस्थानाक गांवकार ना ते कांय वर्सां पयलीं कितें तरी जावन म्हणजे हो गांव उठला आनी अशेंच हें देवस्थान ओस पडिल्लें देवस्थान आमकां कसलें हांगासर बादिकार जायना। जे कोण येता तांकां सगळ्यांक हो मनासून पावता मना श्रद्धेन हांगासर लोक इतल्या पयसून येता की आमकां दिसता सगळे जेंका खबर आसा आमी फक्त इतलेंच सांगता आमी अशेच पद्दतीन हांगासर शिवरात्रा करतात पण हांगासर लायट ना। दुसरें म्हणल्यार कसलें सावधान आमकां मिरसांग हाडटलो नाल्यार आनी कितें करतलो पड्डे हाडटलो नाल्यार बाबा हें जें कितें हाडलां तें हाडटलो जाल्यार हांगासर एक ट्रान्सपोर्ट ना। जाली 7-8 वर्सां जालीं हांगा येता उमेश वांगडा। पयलीं म्हाका हांगातलें कांय खबर नासलें जेन्ना उमेश म्हाका म्हणपाक लागलो की हांगा शिवरात्र जाता म्हणून हांव एक वरस येवन पयलें हांगा पळय जाल्यार तें म्हाका आवडलें हांव मागीर आनी कोणाक तरी सांगलें अशें करून लोक जमा जाता।